3-4 मोस्ट इम्पॉर्टंट सायन्स अँड सिम्पटम्स डायबिटीजचे एक वेट लॉस. जर कांयच कारण नसतना सगळं डायट सारको आसा, वॉकिंग एक्सरसाइज सगळी तशी आसा, काय कारण नसतना जर अकस्मात वेट लॉस जावपाक लागलो जाल्यार एक डावट येता ह्या पेशंटाक डायबिटीज जाल्या काय ना. सो हे एक लक्षात दवरूंक जाय. दुसरें पॉलियुरिया म्हणजे परत परत मुतूंक जावप. रातचे तो पेशंट एक 2 पयलीं न्हिदतालो, आतां 2 उठटा मुतूंक. ताण खूब लागता, पॉलिडिप्सिया ताण लागप, ताळो सुकून आयिल्ल्या भशेन जाता, आनी पॉलिफेजिया भूक खूब लागप. ही 4 इम्पॉर्टंट सायन सिम्पटम्स आसा डायबिटीजची. वेट लॉस, ताण खूब लागप, मुतूंक परत परत जावप आनी भूक खूब लागप. चडशे पेशंट हे सिम्पटम्स घेवन येता. आजकाल यंग पेशंट्सान डायबिटीज खूब जाता. जंय आमी पळयता यंग एक फिमेल नाल्यार मेल प्रायवेट पार्ट इन्फेक्शन्स घेवन येता. शुगर जेन्ना बॉडीन 200 क्रॉस जाता, मुतांच्यान भायर सरपाक चालू जाता. सो मुतान शुगर असल्या कारणान थंय फंगस इन्फेक्शन जावंक लागता. सो प्रायवेट पार्ट इन्फेक्शन्स, तो आपल्या फॅमिली डॉक्टरा कडेन वता, डॉक्टर सांगता रे शुगर ना मरे, टेस्ट करून पळय ताका शुगर सांपडटा. बाकीची खूब फ्रोझन शोल्डर, खुबशे पेशंट शोल्डर दुखता किंवा मुवमेंट सारको ना, ऑर्थोपॅडीक डॉक्टरा कडेन पावता. तो म्हणटा रे डायबिटीज चॅक करून पळय, ताका डायबिटीज सांपडटा. पांय मुयोंक लागप, सून जाल्ल्या भशेन जावप, दोळ्यान मातशे विजन प्रॉब्लम जावंक लागप. सो आफ्टर 30-35 जर अशे कितें सिम्पटम्स आसा जाल्यार सगळ्यात पयलीं डायबिटीज वचून चॅक करची. शुगर आसा जाल्यार आपल्या डायबिटॉलॉजिस्टाक किंवा आपल्या फॅमिली डॉक्टराक कन्सल्ट करचो फुडें मॅनेजमेंटाक.